नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबराआधी हेडलाईन्स. म्हापशा सब रेजिस्ट्रारातले 3 सेलडीड चोरले. पुलिसांचो अनोळख्या आड FIR. 3 सप्टेंबरा आदी चोरी. सेलडीड मे ते जून 2024 मधली तपास सुरू. कॉलेरा दुयेती मेळटा पूण कमी. अजून सावट. विना वापर बोटिंग लाख मागता. आदली संचालक शामिलाचेर ॲक्शन. मंत्री म्हणटा जेटीचेर एक्स्ट्रा स्टाफ. कामुर्ले मुळावे शाळेन चवथेच्या विद्यार्थ्यांक मारबडय केल्ले केशीन अटक केल्ल्या टिचरींक जामीन. 3 अटींचेर चिल्ड्रन्स कोर्टान जामीन. चौकशी चल्ल्या. बाणास्तारी बायक आडायली म्हूण ट्रॅफिक ASIच्या आंगार गेल्लो कॉन्स्टेबल रजत आडपयकार सस्पेंड. गुन्यांव दाखल. कॉन्स्टेबलाची क्रॉस कंप्लेन. आरजीचो मुखेली मनोज परबाक अटक करपाचे केशीन PSI विवेक हळणकार. वांगडी पुलिसांची हायकोर्टान माफी. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश मोडून रातया अटक. ब्यांशी लाखांची अफरातफर केली म्हूण स्मार्ट सिटीचो आदलो MD स्वयंदीप्ता पाल चौधरी आड ACBन FIR. अधिकाराचो गैरवापर करून सरकाराक तोपी. आणि पेडणेच्या दर्यादेग वाठारातली 120 कमर्शियल अस्थापना बंद करपाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्डर. चेअरमॅन म्हणटा ल्हान गाड्यांक कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. खबरो विस्तारान. म्हापशा सब रेजिस्ट्रारान जमीन विकिल्ल्याची 3 सेलडीड चोरले. अनोळख्यांचे काण. म्हापशा पुलिसांनी अनोळख्या आड FIR केला. 3 सप्टेंबरा आदली सेलडीडा चोरल्यात म्हूण पुलिसांक दुबाव. तिनूय सेलडीड खंय मे ते जून 2024 मधली. DYSP सांगता पुलीस तपास चल्ला. दिस सब रेजिस्ट्रारान काल कंप्लेंट फायल केल्या की 3 सेलडीड 2 जून महिन्यातली ह्या वर्साची आनी एक मे महिन्यातली 3 सेलडीडी तेतूंतल्यान चोरी जाल्या तेज्या सब रेजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान. तेज्या प्रमाणे FIR रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केली. कोणाच्या अगेन्स्ट बीन तशें केलें? कोणाच्या अगेन्स्ट म्हणजे कोणे चोरला ते कळना न्हू. ते आमचें काम आतां इन्व्हेस्टिगेशन करून सोदून काडपाचें. न्हू पूण ही चोरल्या तितून अशें हें जावंक शकता की कोणाची दुसऱ्यान कितें ताका फायदो जावंक शकता असो. तें आतांच आमी कालूच FIR केला. इन्व्हेस्टिगेशनान कळटलें कित्याक लागून केला तें. प्रॉपर्टी सेलडीड सगळी प्रॉपर्टीचीच आसता न्हू. कुडबण मोबोर कॉलेराचे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण कमी. मात सावट अजून आसा. आंकडो 170 पार. दोतोर बेतोडकार सांगता उदकाची पायपलायन घालूंक PWDक पळोवणी करूंक सांगल्या. जेटीवेल्या विना वापर बोटींचेर लाखाची फायन. पर्यावरण मंत्री आलेशान मडगांव बसका घेतली. रापणकार आदली संचालक शामिलाचेर फुर्योज. मंत्री म्हणटा जेटीचेर आनीक स्टाफ घालता. कॉलेराच्या दुयेंतांचो आंकडो 172चेर पावला. हेरांक लागण जावची न्हय म्हूण भलायकी खात्यान दुयेंतीं खातीर स्वतंत्र वेवस्था केल्या. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण कमी आसलें तरी परिस्थिती अजून नियंत्रणात ना म्हूण दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार उलयलो. Till date, we have got 172 reported cases, and to tell you how many are admitted right now, South Goa District Hospital, Hospicio Madgaon, we have got 7 patients admitted, and in GMC we have 12 patients admitted. We really don't know whether it is coming down, but then definitely our admissions have gone down. So we have even kept them separately in a cubicle, and we have identified even separate toilets for them, so that there is no spread of this infection to other patients as well as to relatives. So even the cleaning in that cubicle, cleaning as well as even in the toilets have doubled. Before it was happening 3 times in a day, now it is happening 6 times or more than 6 times in a day. Now even whatever infection control practices
had to be taken in the hospital, all those are taken. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेरान मडगांवा संबंदीत अधिकारी तशेंच बोट मालकांसयत बसका घेतली. तशेंच जेटीचेर आशिल्ल्यो 45 बेकार बोटी काडूंक ना जाल्यार 5,000 न्ही 1 लाख फायन भरची पडटली म्हणून मंत्र्याची शिटकावणी. Cholera is basically a waterborne disease. So we've also requested PWD to study the prospects of laying a pipeline. We believe that the pipeline, that proposal, would not provide the necessary quantity of water that is required. So we have asked PWD to relook into it and get back within the next 3 days. As far as vessels that are parked there, at the moment it's charging 5,000 rupees as parking fees. That this 5,000 should be increased to 1 lakh per month if you park your vessel there. कुडबॉन आणि मोबोर जेटीचेर सुमार 3,000 वयर कामगार काम करतात. हांगा सॅनिटेशन पयलींच करपाक जाय म्हणून क्रूज सिल्वाचें मत. इश्यू पयलींसून आहा थिंगा सॅनिटेशन प्रॉब्लम आहा. ट्रॉलर्स ल्हान आसता एक ट्रॉलराक एक 35 तरी मिनिमम एक भितर आसतात. एक ती कॉलरा केस जाले ती वाडत ती सायक फास्ट वाडटा. सो आमी मागताय ज्यो केसीस आहाय त्यो जाता तितल्यो बेगीन आमचे ऑफिसर गव्हर्नमेंट ऑफिसर तेंचे बरें घेवन येवचे म्हणून ना जाल्यार वाडटले ना ते गांवांकूय पावतले. इतले मजगती जेटीचेर एडिशनल स्टाफ घालपाचें उतर मंत्री निळकंठ हळणकारान दिलां. काल सीएमान इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत सीएमानूय सांगलां की ते एडिशनल स्टाफ घालतले बीन. काल ते आयज ऑर्डर काडटले एडिशनल स्टाफ घालपाक आनी तेज्या बरोबर ते एको क्लीन ते साफ सफाई संडास बिंडास एडिशनल ते घालतले आनी जे परमनंट आसतले पळय ते आतां बरें प्लॅन करून बाकीच्यो गोश्टी करतले. पूण ऑलरेडी स्टाफ जेटीर क्लीन करपाक आनी टॉयलेट एक्स्ट्रा घालपाक ते ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतले आनी ते स्टार्ट करतले. शर्मिला मोंतेरोचो नुस्तेमारी संचालक म्हूण ताबो काडून घेवपाच्या निर्णयाक गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटाचो येवकार. ज्या कामगारांनी जीव वगडायला ताका मोंतेरूच जापसालदार आसा तिका निलंबीत करून खर कारवाय करची म्हूण संघटनेची मागणी. ह्या बायलेक लागून आयज लोक पेलेले आसा. हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचे म्हूण सरकाराक मागता. इट इज द फेलियर ऑफ द डायरेक्टर टू नॉट टू प्रोवाइड सेक्युरिटी फॉर दिस वर्कर्स फॉर दिस लेबर्स एट कुडमॉन जेटी. शी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामुर्ले मुळावे शाळेन 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारबडय केल्ले केसीन अटक केल्ले टिचरींक जामीन. चिल्ड्रन्स कोर्टान 3 अटींचेर सुजल गावडे आनी कनिशा गडेकाराक जामीन दिला. पुलिसांक चौकशेंत सहकार्य करपाचे राज्य वा देशा भायर वचप ना, साक्षीदारांक धमकावपाचे ना, दबाव हाडप ना. कामुर्ले मुळावे शाळेत 4थीच्या भुरग्याक मारबडय केल्ले केसींत दोगा शिक्षकांचेर खर कारवाई जाल्ली. प्रकरण उजवाडाक येतकूच दोगांय शिक्षकांक शाळेच्या वेवस्थापनान निलंबीत केल्ले. ते उपरांत तांचेर पुलीस कस्टडी आनी ज्युडिशियल कस्टडी पडली. आज तांकां जामीन मेळ्ळा. आज जी बेल जी असली सुजल शेटये ही ऑलरेडी कोर्टान आयज बेल ग्रांट केल्लो आसा. 3 कंडिशन्स घातला कोर्टान. एक म्हणजे जेन्ना पुलिसांक गरज पडटली तेन्ना तेणी इन्व्हेस्टिगेशनाक जॉयन जावचें. दुसरें की स्टेट किंवा कंट्री सोडून तेणी भायर वचचें न्हू. आनी तिसरें कंडिशन्स आसा की विटनेसांक इंड्यूस करपाचें ना, थ्रेटन करपाचें ना. दोनूय जे टिचर्स आसले तांकां अरेस्ट केल्ले ते दोगांयकूय बेल जाल्लो आसा आनी सेम कंडिशनाचेर दोगांयकूय सोडलेले आसा. सो दोगांयकूय सेपरेट शुअरिटीचेर सोडलेले आसा. आतां मेरेन शाळेच्या हेर टिचरींची स्टेटमेंट घेतल्या. शाळा सुरू जातकूच भुरग्यांची स्टेटमेंट घेतले म्हूण सुत्रां सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणस्तारी आपली बायक आडयली म्हूण ट्रॅफिक एएसआयचेर हात घालपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकार सस्पेंड. ताच्या आड गुन्यांव दाखल केला. रजताचे गाडयेक खंय सायड मिरर नाशिल्ले, हेल्मेटूय नाशिल्ले म्हूण एएसआय फट्टेन ताका आडायलो. एएसआयन चावी काडून घेतली म्हूण ताच्या आंगार गेलो. काल जो व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो जो हांगा बाणस्तारी हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस आनी जो एका भुरग्या कडेन झगडी जाता ती व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. दोगांयनी आतां माडोळ पुलिसेन क्रॉस कंप्लेनी दिल्या. त्या एएसआयनूय दिल्या. एएसआयन सांगला की तेणी आपल्याक मारलो आनी त्या भुरग्यानूय सांगला त्या एएसआयन आपल्याक मारलो म्हणून. आनी दोगांयनी ही आतां कंप्लेंट दिल्या हांगा माडोळ पुलिसेन. दोगांचें नांव आहा रजत आडपयकर. रजत आडपयकर हो न्यूली
एक कॉन्स्टेबल गोवा पुलिसांतलो अशी माहिती मेळटा त्या प्रमाण की ताका आतां ह्या केसीन जो बोवाळ जाला तेज्या खातीर सस्पेंड केला म्हणून. आनी दुसरो आहा तो दत्ताराम फट्टे हो ASI तेजी दोगांयची आतां मेडिकल केल्या आनी म्हाड्डोळ पुलीस फुडली इन्व्हेस्टिगेट करता. आरजीचो मुखेली मनोज परबाक अटक करपाचे केशीन पेडण्याचो PSI विवेक हळणकार आनी वांगडी पुलिसांनी हायकोर्टा मुखार बिनशर्त माफी मागली. 16 एप्रिल 2020 कोविडाचो लॉकडावन मोडून आरजीवाल्यांनी चांदेल हंसापूर पार्टी केली म्हूण रात्यां अटक केल्ली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण रातची अपराधची अटक करूंक मेळना. PSI Vivek Halankar and other cops attached with Penne Police Station have tendered unconditional apology to the High Court for arresting RG Chief Manoj Parab on 15th April 2020 in a valuable offence which was in violation of directives of Supreme Court in Arnesh Kumar case. Manoj Parab has filed contempt of court petition before the High Court, and during the hearing the High Court found that Manoj Parab was arrested at 12:35 in the midnight in the billable offence. The High Court has observed his arrest was not necessary. Though all the contender courts have tendered their unconditional apology and they have assured that they will not repeat such mistake again. Accepting the unconditional apology, the High Court has now closed the proceeding against those cops. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कामधेनू येवजणेची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार गोरवांच्या मालकांक दुधाचेर, डेअरी संबंधी वा हेर येवजणेचो लाव दिवचे ना. मालकांक ब्लॅकलिस्ट करतले म्हूण एनिमल हजबंड्री खात्यान परिपत्रक काडला. गोरवां रस्त्यार दिसची न्ही म्हूण खात्याचे पावल. खात्यान एके गांवठी गायी फाटल्यान दिसाक 80 रुपया दिवपाची येवजण नोटिफाय केली. कामधेनू जी जनावरां आहा आयज आमी पळयता की कितकेशेच रोड एक्सिडेंट जाता, रस्त्यार येता आनी ह्या खातीर जे सरकारी माध्यमान जी सबसिडी पशुपालन आसूं किंवा कामधेनू आसूं ज्यो स्किमींसून जनावरां घेता ही जनावरां रस्त्यार येवंक जायना. कारण आमी तांकां घेवपाक पयशे दिता, तांकां चारो घालूंक पयशे दिता, तेंचे दूध घेता आसतना तांकां मिल्क इन्सेंटिव्स दिता. इतकें करता आसतना तेंच्यांनी ज्यो एक 5-10 गाडी घेतले गाय घेतले तेंच्यांनी ते एका गोठ्यान बरें सांबाळूंक जाय आनी तेची कॅर घेवंक जाय. आनी ह्यो खंय तरी रस्त्यार दिसता आनी अशें हें जाता. जर ही गाय गावली रस्त्यार जाल्यार त्या ओनराक, कारण आमचे आयडेंटिफिकेशन मार्क आसता केंसां एका कानाक, जे तांकां आमी इन्सेंटिव्स दिता हे सगळे रिटर्न घेतले. आनी बाकीच्यो ज्यो गायो आहा ह्यो ते परत दूध घालतात ते पासून इन्सेंटिव्स तेंचे बंद करतले. सांगलेलें की गोमंतक गो संवर्धन स्कीम दवरल्या की गोंयचे ब्रीड हें टिकोवपाची गरज आहा. ताका बऱ्यापैकी प्रोटिन्स आसता. सीएमान सांगलेलें की एक गायेक 80 रुपया मिनिमम 5 गायो बीन आसूंक जायो आनी त्यो लोकांनी सांबाळूंक जाय. आनी तें ब्रीड गोंयचें कपिलाम आसूं किंवा बाकीचें आसूं हे सांबाळपा खातीर हे 80 रुपया प्रमाणे दितले. की तेज्या फुडें मागीर इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत खरी सारकें आमकां एग्जॅक्ट नंबर येतलो. तेज्या उपरांत मागीर तेजेर बाकीचे फुडलो मागीर विचार करता. पूण ही सीएमान सांगल्या प्रमाणे एश्युरन्स दिल्ल्या प्रमाणे ही स्कीम नोटिफाय जाली. साखळे पोस्ट ऑफिसा मुखार पार्क केल्ली खाजगी बस सकल देविल्ल्यान अपघात. हँडब्रेक लूज उरलो म्हूण दुबाव. बसीचो 2 मोटारींक धपको. मोटारींचें मोठें लुकसाण. गाडयेन कोण नाशिल्लो म्हूण वेळ बरो. रस्त्यार शेळो जाल्ल्यान बस देंवली आसूंये म्हणूनय दुबाव. हँडब्रेक खंय लायिल्लो. बस सगळ्यो हांगासर पार्किंग आपल्या गाडयो आनी बस ऑटोमॅटीक ती वयल्यान देंवली आनी तेच्या फाटल्यान ही आसली तेच्या फाटल्यान स्विफ्ट आसली. सो ती देंवन सगळ्यांक मारीत फुडें येवन हांगासर उरल्या गाडी. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले बस स्टँडार की त्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो आसा बसी त्यो बस स्टँडार पार्क करच्यो म्हणून. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां पार्किंग बस स्टँडार दिवचें म्हणून. अशें थंय वाटभर सबंद बसी उब्यो आसता
कळ्ळें मेन रोडार आसता खंय आसता आयज बरें कोण ना टू व्हिलरवालो कोण ना म्हणून जिवीत हांणी टळयली. पार्किंगला लावलेल्या गाडीला हे घसरत पूर्णपणे जवळजवळ 25 फूट गाडी डॅश केलेली आहे. तुम्ही जर राहायला आलेला इथे मी इथे समोरच राहतोय, त्यामुळं मी इथं पार्किंगला गाडी रोज लावत असतो. आज अचानकपणे जी स्लिपरी जाला सायडीच्या त्या स्लिपरीक लागून ती बस निश्टन सकयल वचत रावली आणि त्याच्या उपरांत त्याच्या फुड्यानूच एक सूट जो डेली दवरतालो हांगासरलो तो त्याच्या गाडयेक आदळून ते स्विफ्टाक आणि त्याच्या फुडें जी ब्रेज आसली ताका आपटून थंय बरेच पैकी नुकसाण दाखयलां आणि ह्या बरोबर ती ब्रिजा जी आसा ब्रिजाक अडकून येतले ना जाल्यार खंय ना खंय तरी व्हडली दुर्घटना जाताली. ह्याच बरोबर स्थानीक जे आहा तेंच्यांची मागणी केल्ली आहे की एक प्रकारे समज जर अशें जर मशी जर हांगा ज्यो आसा रावता तांकां सांखळी बस स्टँडार खंय ना खंय तरी एक नियोजन करून दिवचें. अशी दुर्घटना पुन्हा एकदा जावंक जायना ह्या बद्दल काळजी घेवची प्रुडंटा खातीर सुद्दां. बुधवारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेन जाणट्यां खातीर आयुष्मान येवजणेन खासा बदल. आता पिरायेची अट ना. 70 वर्सां वेल्या जाणट्यांकूय 5 लाख हेल्थ विम्याची स्कीम लागू. 4.5 कोटी फॅमिलींतल्या 6 कोटी जाणट्यांक लाव मेळटलो म्हूण सरकाराचो अदमास. तसोच देशभर शारांनी 38,000 ई बसी 88,000 चार्जिंग स्टेशनाच्या प्रस्तावाक बावटो. आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है. ये बहुत बड़ा फैसला है. इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे. ये नए एडिशनल इसमें जुड़े. स्मार्ट सिटीचो आदलो एमडी स्वयंदीप्ता पाल चौधरीचेर 82.87 लाखांची अफरातफरीचो आरोप. एंटी करप्शन ब्रांच एसीबींत FIR. अधिकाराचो गैरवापर करून सरकाराक तोपी घाली, पयशांचो गैरवापर केला म्हूण आरोप. एप्रील 2018 ते सप्टेंबर 2020 मजगती चौधरी स्मार्ट सिटीचो एमडी आशिल्लो. 82.88 लाखाची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO आणि MD स्वयंदीप्ता पाल चौधरी आड एंटी करप्शन ब्रांचीन FIR नोंद केल्या. तो 1 एप्रिल 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 मजगती स्मार्ट सिटीचो MD आणि CEOच्या पदाचेर आशिल्लो. ताणें खंय एकाच प्रकल्पात एकापेक्षा चड कॉन्ट्रॅक्टरांची नेमणूक केल्ली. बसकेंतल्या मिनटांचोय खंय वचपा गोंधळ केला. मजगती क्रेडिट कार्डा वरवीं ताणें जायतो खर्च केला. सध्या ताचेर चौकशी सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. पेडणेच्या दर्यादेग वाठारांतली 120 कमर्शियल अस्थापना बंद करपाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्द. एकल्याय कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ल्यान आस्थापना बंद करपाची ऑर्द. फाटल्या म्हयन्यान बार्देसांतल्या 27 आस्थापनांक नोटीसी काडिल्ल्यो. बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील उलयला, ल्हान गाड्यांक खंय ह्यान फुडें कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. हय, कितें जालां की आमी नॉर्मली आमची इन्स्पेक्शन करतात. इन्स्पेक्शन करता आसतना जी कन्सेंटां जांकां कन्सेंट ना हॉटेलांक, रेस्टॉरंटाक जांकां कायद्यार घेवपाक जाय ती आमकां जेन्ना कळ्ळी तेन्ना तांच्या आमकां हें काडटात, आमी क्लोजर नोटीस काडटात शोकोस. सो आमी फाटले फ्यू दिसाक आमी एक ड्रायव्ह अशी घेतिल्ली, कित्याक आतां सिजन सुरू जावपाचो आसा आनी थोडी हॉटेल चालू आशिल्ली आनी तेन्ना आमकां सादारण 100 रेस्टॉरंट अशी मेळ्ळी जी आरांबोल, मोर्जीम
आनी मांद्रे सगळे मेळून आनी तांकां आमी क्लोजर नोटीस काडल्या. तशीच आमी रेगुलर इन्स्पेक्शन आसता आमचे बार्देजाक आमी 12 जाणांक काडल्यात, तिसवाडीक आमी 6 जाणां काडल्यात. सो आमचे स्टाफ जेन्ना वता एक कोणी अप्लाय करता कन्सेंट ते इन्स्पेक्शन करता. शेजारी समज हॉटेल आसा आनी ताका समज कन्सेंट ना रिकॉर्डार मेळ्ळे ते आमी चॅक करतात. आमी तांकां तर कन्सेंट आमी दिल्लें आसना जाल्यार आमी तांकां क्लोजर काडटा. कन्सेंट मध्ये 2 गोश्टी आसा. एक कन्सेंट आमचो कायद्या प्रमाणे 3 म्हयने भितर ग्रांट करपाक जाय, पण तांकां आमी दिले त्या बरोबर बाबा विथीन 7 days एटलीस्ट दे हॅव टू अप्लाय आनी गेट करपाक जाय. अदरवायज आमी कलेक्टर सील करपाक लायतले तांचे. बट दिस आर जे रेस्टॉरंटां आनी हॉटेलां आनी थोडीं गेस्ट हावसां ही सगळी टोटल एक कॅटेगरीक सगळीं आसा. ह्यान फुडें ल्हान गाड्यांक कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. तांच्यांनी हेर परवाने घेतल्या उपरांत ऑपरेशन सुरू करपाक जाता. तशें ग्रीन व्हायट कॅटेगरी घातल्या म्हणटा रजिस्टर करपाचें कन्सेंट लागना. सिमिलरली आतां तुमी म्हटलं तशें बारीक हेटरी जे बारीक लोक जेवण हें करतात टेक अवे करतात, पॅक करता आनी दितात, तांकां कन्सेंट करपाक तांकां प्रोसेस करचो पडलो, वर्स ऑफ कितें फॉर्म ऑफ फायलींग करची पडटात, खूब इश्यू येतात. ताका लागून तांकां सांगलां आमी जस्ट तुमी रजिस्टर करात आनी तांकां रिलीफ दिली आमी. वन टायम मग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस आसता न्ही तांकां आनी डेट इज फॉर द लायफ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी साहिल मांद्रेकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.